कोंकणी उलय लंडन फुलय साउथहॅम्प्टन यूके। नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव शनाया पेरेरा गांवांत पेरा दे फ्रांकाची कोंकणी तियात्रांनी भूमिका करपी आनी तशेंच गायना गावपी एक कलाकार। आयज तुमच्या मुखार सादर करता एक खास कविता जी बरयल्या बाब एंथनी कोरिया पियेंकर हांणी, जे रावतात सायपे कांदोळी बार्देस गोंय। कवितेचें नांव नातालां। नातालां कोश्टांतली दुखांतली एकसुरपणांतली निराशेपणांतली सगळीं आमी स्वतंत्र जावन अनदान आनी भक्तीपणान बालका जेजूक मोगाचो येवकार दिवया। कोश्टांतली दुखांतली एकसुरपणांतली निराशेपणांतली सगळीं आमी स्वतंत्र जावन अनदान आनी भक्तीपणान बालका जेजूक मोगाचो येवकार दिवया। सगळे प्रितुमेचो तो दोनी आसतना कोरिपकायेन जल्माक आयलो, शांतीचो ल्हानवीकपणाचो बालका रुपांत नमुनो जालो। सगळे प्रितुमेचो तो दोनी आसतना कोरिपकायेन जल्माक आयलो, शांतीचो ल्हानवीकपणाचो बालका रुपांत नमुनो जालो। कोविड-19 हे महामारी पिडेक लागून संवसारभर वर्सां निराशी जाल्या। हे निराशीपण पयस करूंक बालक जेजू आमच्या काळजांनी आयच्या नातालां दिसा जल्माक आयला। हे निराशीपण पयस करूंक बालक जेजू आमच्या काळजांनी आयच्या नातालां दिसा जल्माक आयला। जी संवसाराचेर मारेकार अदृश्टां येतात ती आमच्या बऱ्याकूच। जी संवसाराचेर मारेकार अदृश्टां येतात ती आमच्या बऱ्याकूच हे आमी विसरूंक फावना। आमच्या कोश्टा दुखांत वांटो घेवंक आयच्या दिसा आमकां बाळक जेजू भेटूंक आयला। भावार्थाचे भक्ती नदरेन आमच्या काळजांनी येवकार दिवया। आमच्यो कोती दुखी आयच्या दिसा बाळका जेजूक मोगाची भेट अर्पुया। भावार्थाचे भक्ती नदरेन आमच्या काळजांनी येवकार दिवया। आमच्यो कोती दुखी आयच्या दिसा बाळका जेजूक मोगाची भेट अर्पुया। नातालांचे परबेन आमी भाग घेवया। जाणट्यांक आनी अनाथ भुरग्यांक भेटून तांकां मोगान आनी अपुरबायेन वेंगोवया। नातालांचे परबेन आमी भाग घेवया। जाणट्यांक आनी अनाथ भुरग्यांक भेटून तांकां मोगान आनी अपुरबायेन वेंगोवया। खुशालकायेन आयचो दीस तांणी सारूंक मोगाच्यो भेटो तांकां दिवया। खुशालकायेन आयचो दीस तांणी सारूंक मोगाच्यो भेटो तांकां दिवया। पेड्याक दिता ते म्हाका पावता, पेड्याक दिता ते म्हाका पावता हीच देवाची शिकवण आसा। मनीसपणाचे नदरेन आज्ञा पाळून बाळका जेजूचे ओतमीक गोंय जावया। मनीसपणाचे नदरेन आज्ञा पाळून बाळका जेजूचे ओतमीक गोंय जावया। देव बरें करूं। सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी नातालां आनी देव बापाचे कृपेन भरलेले नवे वरोस आवडेता। परत मेळुया, पूण ते मेरेन कोंकणी उलय लंडन फुलय। आवाज रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्प्टन यूके। मोगास।